मातेवा परमणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 21 वोळ 18 ते 24. ख्रिस्ताचो जल्म असो जालो. ताचे आवय मारियेक आनी जुजेक लग्नाचे उतर जाल्ले. पूण ती एकठांय जेवचे आदींच पवित्र आत्म्याचे पदवेन ती गर्भेस्त आसा म्हूण गमून आयलें. तिचो पोती जुजे धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका कुशी नासली. देखून तिका गुप्तीन सोडून दिवंक तो येवचितालो. अशें करूंक ताणें ताराव घेतलो तेन्ना ओचितूच ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारियेक तुजी पोतीन करून घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुसब्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्याचे पदवेन संभवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दितलोय, कित्याक आपले पोरचेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो तो होच. सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात, एक आंकवार चेडूं गर्भेस्त जातलें आनी तें एका पुताक जल्म दितलें आनी ताका इम्मानुएल म्हणजे आमचें सवें देव अशें नांव घालतलीं. हें उतर पाळोवन येवचे खातीर हें सगळें घडलें. न्हिदींतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणें जुजेन गेलें आनी तिका आपली पोतीन करून घेतली. आनी तिणें आपल्या पुताक जल्म दिसर ताणें ताचे लागीं एकवट करूंक ना आनी बाळकाक ताणें जेजू म्हूण नांव दिलें. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.